एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमची क्रिस्ती दोतोन आमकां शिकयता पवित्र आत्म्याची 7 देणी आसात आनी तातूंतले एक देणें जावन आसा कालचीदारपण. कालचीदारपण आमकां बावतिजमाच्या संस्कारान मेळ्ळां आनी तें देणें मेळ्ळलें तें क्रिस्माच्या संस्कारान थीर जावन आमी अदीक नेटान शिवून जेजूचे गवाय जावंक आमकां आज उलो करता. आयज आमी विशय घेतला मारये भाशेन कालचीदारपणान वावरूंक आमचे शिराव. तरी मिसा बेडेन वांटो घेतना कोरी क्रिस्तांव कशीं कालचीदारपणान आमी आमची पावलां मारूंक आमकां कृपा मागुया. आनी साबार पावटी लोचेक लागून वो भियेवून आमी घोडये फाटीं रावल्या जायत. आमचें कालचीदारपण आमी उक्तेपणीन दाखोवंक ना जायत. आनी असले साबार वस्तूंची दूख धरून ह्या वेळार हांव पातकी उच्चारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बगेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थुया. आज खेरीतपणी मागूंक लायला आपल्या जल्माच्या दिसा प्रेया वाज. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन निधी आंकवार मारेच्या विनवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्याच्या पुता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, तूं इस्रायेला म्हज्या सेवका, म्हज्या विचून काडलोल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा आब्रामाच्या पुता. हांवें तुका हातान दवरून पृथ्वेच्या शिमातावन हाडलो आनी पयशिल्ल्या देसातावन आपोवन तुका म्हणलें, तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला. तुका हांवें पयस करूंक ना. तर भिवूं नाका, कित्याक हांव तुजे सवें आसां. हुस्को दवरूं नाका, गाबरूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. देव तुका घोटाय दिता, हांव तुका मोजत दितां. म्हज्या जैतिवून उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटां. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुज्या उजव्या हाताक धरतां. हांव तुका सांगतां, भिवूं नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायेला हीण होळके किडे, भिवूं नाका, तुका हांव आदार दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली
सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्याव. आनी एकदां म्हणुया, शिकाऱ्याच्या फासांतली सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्याव. सोर्वेस्पोर आमकां पावंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें. सोर्वेस्पोर आमकां पावंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना ताचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवेच गिळटले आसले. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्याव. आमी उदकान बुडोवन मरतलीं आसल्याव. उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. ताची भिरांकूळ इरामां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासली. ताच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्याव. शिकाऱ्याच्या फासांतली सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्याव. तांणी फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्याव. जांणी रचला सोर्ग आनी संवसार त्या सर्वेस्पराच्या नांवार आमचो आदार. जबाब शिकाऱ्याच्या फासांतली सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्याव. उद्गाराक सोगलीं उबीं रावया. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सव्य आसा. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात. पूण बाप म्हज्या नांवेन तुमकां शेरांत धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचे काळीज उचांबोळ वो बेचूड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरी जातले आसल्यात. कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. उठात हांगा सरले वचुया. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, जायते पावटी आमी उतर आयकलां काळजीदारपण. आमी म्हणटा हांव काळजीदार वा आनी कोणाकूच कितें व्हडलें काम केलें म्हणटा कितें काळजीदार मनीस. हें काळजीदार म्हणटा तें काळजीदारपण मनशाक खंय थावन येता काय? त्या मनशा भितर आपले आप उपजता काय? आनी हाचो जबाब आमकां ह्या आयच्या दोनूय वाचपान मेळटा. पयल्या वाचपान देव इजायास प्रवाद्या वरवीं म्हणटा, जाकोबा हांवें तुका विचून काडला. म्हज्या सेवका हांव तुका सांबाळटां. भिवू नाका, घाबरूं नाका, हुस्को धरूं नाका. हांव तुका घोटाय दितलो, हांव तुका मजत दितलो. भिवू नाका, हांव तुका सांबाळटलो. हेंच कितें तें काळजीदारपण जी घोटाय देव आमकां दिता. त्याच परी शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, जेजू तांकां भासयता एक शारोती हांव म्हजो बाप पाठयतलो. पवित्र आत्मो बाप पावटयतलो आनी तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी उपरांत 2 इतिहासान दुसऱ्या आवेस्वरान आमी पळयतले हांव
शीस जेन्ना सिनाकाल म्हणलेले सुवातेर असले थंय तांचेर पवित्र आत्मो देंवता ते काळजीदार जातात. ते भिवून आसलेले ते भितर कुडान बसलेले काळजीदारपण घेवन पवित्र आत्म्या वरवीं काळजीदारपण घेवन ते जेजूक परगडूंक संवसारभर शिंपडटात. सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां दोतोन आमकां शिकयता काळजीदारपण हें 7 देण्यां मदलें एक पवित्र आत्म्याचें देणें जें आमकां बावतिजमाच्या संस्कारान फावो जालां. तर काळजीदारपण आमचेच भितर उपजता काय ना, काळजीदारपण जावन आसा आमकां एक देणें देवान दिल्लें देणें, पवित्र आत्म्या वरवीं दिल्लें हें एक देणें आमकां सगल्यांक. आनी पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटलो काळजीदारपण म्हणल्यार उक्तेपणी उलोवप आनी वागप. काळजीदारपण म्हणल्यार उक्तेपणी वागप आनी उलोवप. तो उपरांत शेकी बागेवन पेद्रू आनी पावलूची देख घेवन तांची देख दिवन म्हणटलो जे परी ते 2 दिसांत 15व्या आवेसवरान वचून जुदेवाच्या जाणट्या मदें तांच्या मुखार उबे रावन त्या काळजीदारपणान उलयले तें कितें जावन आसा खरें काळजीदारपण. विदेशांक भायर आयलोले तांकां परतून जेजू देवाच्या राज्यांत हाडूंक ते वावुरले तें जावन आसा काळजीदारपण. आनी जरी तर आमच्यान हें क्रिस्ती काळजीदारपण क्रिस्ती धर्मा विशीं उक्तेपणी उलोवंक आनी वागोवंक जायना हें काळजीदारपण आमकां ना जाल्यार हांव एक बरो क्रिस्तांव न्हय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, काळजीदारपण आमच्या सगल्यांच्या भितर आसा. जण एकलो हांगा आसलेलो जण एकलो पयस स्नान घेतलेलो ताचे भितर हें काळजीदारपणाचें देणें आसा. पूण कांय पावटी आमी तें थंयच भितरूच सांबाळून दवरलां, आमी तें भायर काडूंक ना. जायते फावटी आमकां लॉस दिसता भायर उक्तेपणी मागणें करूंक, भायर उक्तेपणी जेजू विशीं उलोवंक आमकां लॉस दिसता. आनी लॉस सोडटलो जाल्यार जेजू विशीं उक्तेपणी उलयतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज आसा. हें काळजीदारपण आमच्या भितरूच आसा, तें आमकां आनी खंयसर घेवंक नाका. तें येयलोलें आसा आमच्यान पवित्र स्नाना वरवीं, तें फकत आमी आतां भायर काडूंक जाय. आमच्या जल्माच्या दिसा आमकां कोणूच गिफ्ट दिता न्ही, दिनात गिफ्ट दिनात जल्माच्या दिसा. तो गिफ्ट कितें करतात आमी, तसोच पॅक करून दिला तो वयर माडयेर मारतात न्हय. कितें करतात, उक्तो करतात. आनी गरजेची वस्त जाल्यार कितें करतात ती भायर मारतात, यूज करतात, ताचो वापर करतात. पूण सद्याक गरज ना जाल्यार आमी दोत्तल्या पूण गरज आहा तेन्ना आमी ती वस्त वापरतल्या. हेच परी हें काळजीदारपणाचें देणें आमकां दिल्लें आसा, आमच्या भितर आसा, आमी दवरलां तें सांबाळून वापर करतल्या म्हणून. वापर करिना जाल्यार कसलो फायदो. जरी हांव गिफ्ट दिलां तो ओपन करता वापर करता जाल्यार काळजीदारपण दिलां जाल्यार हांव वापर कित्याक करिना. तर आज आमकां जण एकल्याक हें काळजीदारपणाचें देणें ताचो वापर करूंक आमकां उलो आसा. आंकवार मारेची देख आमी घेवया. देवाचें उतर तिका सादलें बोडव्या गाब्रिएला वरवीं तिका कळोन आयलें की देवाचो पूत तिच्या कुसवेन येतलो. केदी व्हडली जबाबदारी, भियेवून फाटीं सरोंक जातालें, काळजीदारपणान मुखार गेली. उपरांत जेन्ना जेजूक देव तेंपलान भेटयलो तेन्ना सांत सिमोन एक प्रवाद्यान बाकीत केलें, एक तोर्सा तुजें काळीज आर पार वित्तली. भियेवून फाटीं सरोंक जातालें पूण काळजीदारपणान फुडें गेली. जेन्ना जेजू वाडटा वाडटा आपली ताणें मिनिस्ट्री स्टार्ट केली तेन्ना ताका तो प्रवचन करून कमेस केलो तेन्ना ताका लोक पिसो म्हणटाले, ताका हांसताले. सायबीण मागीर ताका सोडून दिवंक येतालो पूण तिणें ताका सोडूंक ना. लॉज आसली खरी, लॉज दिसताली खरी, पूण काळजीदारपणान ती ताच्या सांगात रावली. इतलो व्हडलो कालवाराचो योद्ध जेजून भेटयलो, आख्खी कालवाराची वाट जेजू चडलो. कोण आपली आवय आपल्या पुताक वळवळना पळयत काय. जायती दूख जाली तरी पूण काळजीदारपणान तिवूय ताच्या सांगाता गेली. उपरांत पूत खुरसार मेलो, आपल्या दोळ्यां मुखार आपलो पूत मेलो. हांगा कितली घोटाय तिका जाय जावंक नाचाय तरी पूण काळजीदारपणान ती थंय उबी रावली आनी जेजूक सकयल देंवयता आपल्या गोपान काळजीदारपणान तिणें भेंगयलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आंकवार मारिया आमकां देख काळजीदारपणाची. तिणें आपल्या जिवितान घडये घडये काळजीदारपण दाखयलें. तर आमी काळजीदारपणान जियेतली जाल्यार कितें करूंक जाय. पयले सुवातेर काळजीदारपणान आमी जेजूक परगटूंक जाय. आमकां बावतिजमाच्या संस्कारान जेजूच्या 3 पेड मिसावांत वांटो मेळ्ळा, प्रवादीक, याजनिकी आनी
राजकी प्रवादीक यादिगे राजकी ह्या त्रिपेड मिसावान आमकां वांटो मेळ्ळा, पूण आमी तातूंत वांटो घेता काय? आमी काळजीदारपणान हे जेजूचे मिसां व्हरूंक आमकां जण एकल्याक उलो आसा. दुसरे सुवातेर काळजीदारपण दुसऱ्याक बोगसूंक. आमी सगळीं देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यात आनी आमकां रोचल्यात म्हणजे आमी चुकी आदातात. जर तर हांव चुकी आदाता जाल्यार कांय न्हू कशें, पूण दुसरो चुकी आदाता जाल्यार व्हडलो बोवाळ. दुसऱ्यांक बोगसूंक भोव आवड जाता. हें हांवें म्हज्याय जिवितान अणभवलां. दुसऱ्यांक बोगशितलो जाल्यार भोव आवड जाता. दुसऱ्यांक बोगसूंक सोंपेपण जाय जाल्यार ती एक संवय जावंक जाय दुसऱ्यांक बोगसूंक. आनी ही संवय कशी जातली? जेन्ना काळजीदारपणान हांव मानून घेता म्हज्यान चूक घडटा जाल्यार दुसऱ्याच्यान चूक घडोंक जायना हें जरी हांव म्हाकाच विचारता आनी मानून घेता जाल्यार दुसऱ्यांक बोगसूंक भोव सोंपें जातलें. आनी दुसऱ्यांक बोगशितलो जाल्यार काळजीदारपणाची गरज आसा. आनी तिसरे सुवातेर प्रिच्या भयणी भावांनो, आमी आमची ल्हानविकाय वळखून घेवंक काळजीदारपणाची गरज. देवान मनशाक गिन्यान दिलां आनी ह्या गिन्यानाचो वापर करून मनीस भोव फुडें पावला. पूण इतलें फुडें पावला की मनशाक दिसता आपूण आतां देवावन व्हडलो, आपूण देवावन व्हडलो जाला. अरे देवानूच तुका गिन्यान दिला, त्याच गिन्यानान तूं व्हडलो जाला. तर तुका देव हें गिन्यान दिवचो नासलो व्हड कसो जावपाचो? त्या पासत आमी आमची ल्हानविकाय वळखून घेवंक जाय. आमकां सगल्यांक देवान रोचल्यात. म्हाका रोचला दुसऱ्याक रोचला, तर देवाच्या नदरे मुखार आमी सगळीं एक. जरी आमची जबाबदारी दिल्या तातूंत आमी वयर सकयल आसत, पूण देवाच्या नदरेन आमी सगळीं एक. आनी हांव देवावून व्हड न्हय. इतलें व्हड म्हजें गिन्यान आसूं तें देवान दिलां, हांव देवावून सकयल आसां. ही खालतीकाय आमच्या जिवितान, ही ल्हानविकाय आमच्या जिवितान घेवंक आमकां काळजीदारपणाची गरज आसा. शिव वतमाच्या शेवटाक आमी आयकलां जेजू म्हणटा, उठात, चल आमी या. खंय या? समाजांत या. आमी मिसाच्या शेवटाक यादीक म्हणटलो वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. खंय धाडटा? समाजांत धाडटा. कित्या खातीर? काळजीदारपणान जेजूचे गवाय जावचे खातीर. थोड्याच वेळान उण्या स्वराचे संस्कार न्हय जेजू आमच्या मुखार हाजीर जातलो. जे परी आंकवार मारी काळजीदारपणान चेली तेंच काळजीदारपण घेवन जिवंक आमकां आज ह्या मिसा भेटेन आमी कृपा मागुया. मिठुनी बिडार गायन करुया C20 काल्वाराचो योद. Kalvaraco jod, onod Bapa, wydycie porod, atasata, Tusos mogardu, Tobie toita, taka jak woda, igros mata, mogar Bapa, doja nodrem, i bečoni, manun tunge, mogar Bapa, doja nodrem, i bečoni, manun tunge, i tuši pusa, korče nimtin, Namaskar kaklu din vastini, tis poliso rusnači navi, betuita deva burgin tuši. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातां उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलें पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोण सोंसलें आनी मोन्नाचेर चैत व्हरून पुनो जिवनपण उगडापे गेलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित परसा तुका चडून घेतली देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावे येता ताका सोय उंच स्वर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची चोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याच्या जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाच्या बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मोरोन आमी समोरता तुझे पुनो जीवनपण आमी परगोटा तुझ्या येण्या आमी योत्रेता तुझ्या येण्या आमी योत्रेता बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सटवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या कवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदुतां फिलीप आनी जाकोब सांचुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुझी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्यो ससना. सुम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिणी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिणी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, मुशे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. सोम्याक आमच्या काळजांशी वेतना गायन करुया. D24 काडीस म्हजें तुका ओतरेकता. Karis moje tu otvekta, ye Jesu, ye kazan moja. Karis moje tu otvekta, ye Jesu, ye kazan moja. Ocean tuka shivu krauta, bagoya shatarta moja. Ocean tuka shivu krauta, bagoya shatarta moja. Otmo mozo tuktaneta, ye Jesu. Ye otmian moja, otmo mozo tuktaneta, ye Jesu, ye otmian moja. Jivak moja bukta lakta, ye Jesu jivan moja. Jivak moja bukta lakta, ye Jesu jivan moja. Surgice bonot mosuta, ye Jesu, ye otmian moja. Surgice bonot mosuta, ye Jesu,
odmian Moshe. Surgi umruca kubrota, Jesu odmian Moshe. Surgi umruca kubrota, Jesu odmian Moshe. प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा भाग्यो नांकवार मारेक आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादो शिकयले देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देह घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडवणाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता च्या पुता चेदूचे नावीन. Amen. एक ल्हानशी कळोवणी. फाल्यां आमचे मीस सकाळच्या 6:30 नोवेनाचे मीस सकाळच्या 6:30 आसतले. त्या पासत 6 वरांचे जातलो. 6:15 न्हय पूण 6 वरांचे. सुरेस्पो तुमचे सोवें आसूं. And तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. Amen. वचून यात काळजीदारपणान जेवंक तुमकां त्याच क्रिस्ताच्या शांतीन धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाकेन करुया. T39 नोमान तुका स्वर्गाची माराणी. नोमान तुका स्वर्गाची माराणी. नोमान तुका पुडव्याची सायबिणी. तारो आमचो तुझे सून उपसलो आनी उस्वाड संवसाराक प्रकाशलो. Suntos tuka वैभवी आंकवारी. Suntos sanon सगल्या मनसून दोरी. आनंद तुका बसुरेक माराणी. आमचे खातीर जेजूके मागणे कर.